मंत्रिमंडळात मुजब फ्लॅट योजनेक मान्यताय दिवन सहकारी सोसायटी दुरुस्ती आणि स्टॅम्प ड्युटी कायदो दुरुस्ती केल्या. दुरुस्ती करपी अध्यादेशाक राज्यपालान मान्यताय दिल्या. अध्यादेशांतल्यो महत्वाच्यो तरतुदी अश्यो: नोंदणी केल्ल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांक डेव्हलपराची संमती घेवचे पयलीं जमनीच्या मालकी हक्काक एकतर्फी डीम्ड कन्वेयन्स करपाक मेळटली. रेरा कायदो लागू जावचे पयलीं फ्लॅट विकत घेतल्या नागरिकांक सेल डीडाचे आदारांत गृहनिर्माण संस्था स्थापन करपाक मेळटली. एकतर्फी डीम्ड कन्वेयन्साचे नोंदणी खातीर स्टॅम्प शुल्काची कमाल मर्यादा 10,000 निश्चित केल्या. डेव्हलपर वा बिल्डरान डीम्ड कन्वेयन्स प्रक्रियेक अडथळो हाडल्यार 10 लाखां मेरेन फायन. मजगतीं मुजो फ्लॅट येवजणे खातीर सहकारी सोसायटी कायद्यातूय दुरुस्ती हाडल्या अशें कळटा. सहकारी संस्थेच्या संचालकान पदभार स्विकारल्या उपरांत 15 दिसां भितर वसुली, थकबाकी, बँक वेव्हाराचो डाटा सादर करचो गरजेचें. हे खातीर कलम 59 बदल केल्यात. संचालक म्हूण वेंचून आयिल्ल्या 6 म्हयन्यां भितर सहकार वेवस्थापनाचे 7 दिसांचे प्रशिक्षण पुराय करचें पडटलें. सहकारी संस्थेंत नव्यान नियुक्ती जावपी कर्मचाऱ्यां खातीरूय ट्रेनिंग आसतली. आर्थीक वर्स सोंपलें की 3 म्हयन्यां भितर AGM घेवप बंधनकारक आसतलें. अकावंट रिपोर्ट AGM मुखार दवरचो पडटलो. कलम 32 खाला म्हायती दिवची पडटली. नाजाल्यार संचालक मंडळ बरखास्त करपाचो अधिकार निबंधकाक आसतलो. जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बिल्डिंगेची वा पुनर्बांदणीची तरतूद केल्या. बिल्डिंग पाडल्या उपरांत फ्लॅटधारकांक पर्यायी रावपाची सोय करप गरजेचें. मजगतीं सहकार संस्थांक कायद्या वांगडा स्टॅम्प ड्युटी कायद्यातूय दुरुस्ती हाडल्या. भौगोलीक आढावो घेवन अ, ब, क अशे ग्रूप करून थळा प्रमाण ड्युटी थारायल्या. माहिती मेळटा ती अशी: दर्यादेगेवेले पंचायती पणजे महानगरपालिका म्हापशें, मडगांव, फोंड्या आणि वास्को नगरपालिका अ गटात घाल्या. अ गटात निवासी फ्लॅटांक 50,000, व्यावसायिक मालमत्ते 1 लाख, पूरक सुविधां खातीर 10,000 रुपया स्टॅम्प ड्युटी. अधिसूचित पंचायतींनी अ गटात नाशिल्ले नगरपालिका ब गटात घाल्या. ब गटात निवासी फ्लॅटाक 40,000, व्यावसायिक मालमत्ते 80,000, पूरक सुविधां खातीर 7,500 रुपया स्टॅम्प ड्युटी. दर्या देगेवेले सोडून हेर पंचायती क गटात. क गटात निवासी फ्लॅटाक 30,000, व्यावसायिक मालमत्ते 50,000, पूरक सुविधां खातीर 5,000 रुपया स्टॅम्प ड्युटी आसतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.